70च्या चरावणे गावात आता मेरेन रोटा व्हायरसाचे 50 पेशंट पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यात. गावात दोतोरांची लोकांमदी जागृताय करपाचे काम मोठ्या प्रमाणात चालू आसा म्हणून वाळपयचो हेल्थ ऑफिसर गजानन नायकान सांगले. इतले मजगती माकड तापाचे हे चौथ्या सिजनात आता मेरेन 25 पेशंट सापडल्यात. रोटा आयला म्हणपाचो ना, रोटा व्हायरस हो पयलीं सुद्दां आसतलो. तो ह्याच वर्सात डिटेक्ट जाला, कित्याक भरपूर व्हायरस आसता न्ही, ते डिटेक्ट जाता तेन्ना ते कळटा की अमक्या हेका लागून जाता म्हणून. अंदू चरावण्यांक पयल्या आठवड्या फेब्रुवारीच्या म्हणजे 4 तारखे नंतर थोडे आमकां डायरिया म्हणजे आगवण लागलेले पेशंट येवपाक लागले आनी हे भुरग्यां वयल्यान सुरू जाला. आनी रोटा व्हायरस म्हणून तो आमकां मागीर मणिपाल इन्स्टिट्यूटांच्यान जेन्ना सॅम्पल कलेक्ट केल्ली तेन्ना ताजो कॉज रोटा व्हायरस म्हणून कळ्ळा. आनी व्हायरसा बद्दल सांगपाक म्हटल्यार ते भुरग्यांक चड करून जाता ल्हान, आनी तांच्या वयल्यान मागीर तांचे ते पर्सनल हायजीन सारकें आसा, सॅनिटेशन नासल्या कारणान एकट्याकसून दुसऱ्या फॉमायट्स म्हणल्यार कितें कपड्या बिपड्यांचे व्हायरस व्हरून तो संडासाचे हातून तो दुसऱ्याक वता. अशें आमकां थोडे दीस एक आठवड्याभर ते केजीस मेळ्ळ्यो. टोटल 50 पेशंट मेळ्ळे, तातूंतले 6 जाणूच एडमीट जाल्ले हांगा हॉस्पिटलान येवन. पूण आतां सद्याक 20 तारखेच्यान एकय केस ना, सगळे अंडर कंट्रोल आसा. हाजे खातीर आमी थंय वचून भरपूर आयसी घेतल्या, आमचे मेडिकल ऑफिसर गेला, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर गेला, ते बायंक बियांक ते क्लोरिनेशन केला, वॉटर सॅम्पल घेतलेले PWD ते इक्वल आहे म्हणून दाखयले, पूण हो पॉझिटिव्ह आमकां व्हायरस म्हणून मागीर कळ्ळा. माकड तापाचे हे चौथे चालू सिजनात आता मेरेन 70त 25 पेशंट पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यात. हे पेशंट कुमठो आनी बुद्रुक करमळे गावांतले चड मेळ्ळ्यात, मात परिस्थिती खंय कंट्रोलात आसा. माकड तापाचो चौथो सिजन, चौथ्या सिजनात आज पर्यंत 25 जाण पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या. सद्याक तरी आमचे कडेन एडमीट असो आज कोण ना, जितके असले तितले डिस्चार्ज जावन घरा गेल्ले आसा. आनी कितें आसा हो ह्या वर्सा आमकां कुमठळ एरिया, कुमठळ बुद्रुक करमळी ह्या एरियानूच सगळे पेशंट मेळ्ळ्यात. 2 वेळग्या सोडल्यार सगळे कुमठा करमळी, बाकीच्या 70 तालुक्यात अजून पर्यंत तरी कोणाक पॉझिटिव्ह मेळूंक ना. डोसीस आमी आज पर्यंत सेशना 334 जाले आमचे रायट फ्रॉम द बिगिनिंग, सुरवाती पासून. आनी 11,125 डोसीस आमी दिल्या, ते मागीर फर्स्ट डोस, सेकंड डोस, बुस्टर धरून इतके डोसीस आमी हांगा दिल्या. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. पुलीस कॉन्स्टेबल अर्सेला पार्सेकराच्या मरणाक जबाबदार आशिल्ले PSIक बेगोबेग सस्पेंड करून ताका अटक करची म्हणून महिला काँग्रेसीची मागणी. महिला काँग्रेस शेनवारा पणजे पुलीस हेडक्वॉर्टर्सात पावली. जो मेरेन ठोस आश्वासन मेळना तो मेरेन थंयच्यान हालप ना म्हणून महिला काँग्रेसीन थारायले. निमाणे SDPO नेल्सन आल्बुकेर्कान तांच्यो मागण्यो आयकून घेतल्यात. कारवाय जायना जाल्यार महिला काँग्रेस परत रस्त्यार देंवतली. सो आम्ही 8 दीस पहिले महिला काँग्रेसीन सांगिल्ले की वी विल सी दॅट की हाका सस्पेंड करचो, सस्पेंड करात आणि अरेस्ट करात, नाजाल्यार ही विल टेम्पर विथ द विटनेसीस. क्रायम ब्रांचा कडेन मनोहर पर्रीकर बाब होम मिनिस्टरान खंय दिल्या केस, कित्याक ताणेच सांगले खंय इट इज अ मर्डर, इट कॅनॉट बी अ सुसायड. सो नाव वी केम टुडे बिकॉज वी हॅड गिवन 8-10 days टायम अँड टायम दिल्लो ताका अरेस्ट करूं ना. ही हॅज केप्ट ओनली ट्रान्सफर्ड येस्टरडे आफ्टर हर सिस्टर गेव अ स्टेटमेंट. ताका GRPन घातला. आमचे इतलेंच आसा की आयज आमी सगळ्यो बायल्यो आयल्यो, वी डिमांड इज अरेस्ट अँड सस्पेन्शन, कित्याक तो आयज ऑफिसर म्हणून आसा, पुलीस सब इन्स्पेक्टर म्हणून आसा, तो पोस्टार आसा. सो ताजे ज्युनियरांक न्ही तो विटनस टेम्पर करपाक शकता, कोण ताज्या अगेन्स्ट कांय दिवपा ना. घेऊया एक ब्रेक.